ना आंबो खावपाक चड पसंती कोण दिता, भायले दिता काय गोंयकार दिता? गोयच्या लोकांक आंबे आवडटा. आंबे आवडटा. कोण कस्टमर कोण ना बरं बाजारात, लोक ना लोक कोण ना. पणजेच्या बाजारात वेगवेगळ्या तरेचे आंबे विकपा खातीर आयिल्ले आसात. बाजारात वेगवेगळे रंगी बेरंगी आंबे विक्री खातीर मांडिल्ले पळोवपाक मेळटा आनी ह्या आंब्यांचो घमघम पुराय बाजारात परमळिल्लो आसा. ताका लागून ह्या कसले तरेचे आंबे आसात, वेगवेगळ्या प्रजातीचे आनी तांचे रेटी कितें आसात हाचो ल्हानसो आढावो घेवपा खातीर आमी बाजारांत पासय मारली. आयज आयिल्ले आसा आमी पणजे मार्केटान आनी आयज आमी पळोवपाचे आंबे जे आयल्या तेंची रेट्स आनी खंयचे खंयचे आयल्या ते. कसले जाय तुमकां आंबे? खंयचे आंबे येयला तुमचे कडेन? आमकडे तोरे तरेचे आसा. आं मागीर खंयचे हे आसा पळय 1500 रुपयांनी, बरें. मागीर आसा 1200 रुपयांनी, आं मागीर आहा आजरान, आजरान मागीर आसा आपूस आसा 800 रुपयांनी, 800 रुपया हय. आपूस. आनी पायरी आहा 800 रुपयांनी, आं गोटा आहा 300 रुपयांनी, आं सायर आहा 800 रुपयांनी, आं मागीर निरपणस आहा 400 रुपयांनी, सगळ्यात कमी रेट आसा ती 300 रुपयाचे घोटा आंबे. गोटा 300 रुपयांची, आणि सगळ्यात म्हारग मानकुराद. मानकुराद. आणि आनी ह्या फुडें आनी कसले आंबे उन्हाळ्यातले ते येयला. बरें. आणि ही रेटी देवपाची आहा हय हय देवपाचे आहा, खूब आंबे येवपाचे आसा आणि घेवपाची आसा. आनी घेवपाचे हे आसा. केन्ना येयल्ले आमी आतां तुमच्याकडे? जालो 1 म्हयनो. तेन्ना रेट कितकी आसली? तेन्ना असले म्हारग 5000 4000, आतां देंवले. आतां देंवले. म्हणजे आतां कितले मेरेन देंवतले मानकुराद आंबो कितलो मेरेन पावतलो? तुका हांव सांगूंक शकना आनी जायते येवपाचे आसा. आं. आणि हे भायल्यान बीन येता, म्हणजे अशे बेळगांवच्यान बीन तशे आंबे येता? ना ना बेलगांवचे येवंक ना. महाराष्ट्रांतल्यान फक्त हापूस येता? ना आं. महाराष्ट्राचे येयला खबर ना म्हाका. आं. म्हणजे 300 रुपयान हे आहा गोटा आहा तुमच्या गोटा कडेन? आहा. आणि सगळे एक डझनाचे 1500 धरून 300 लास्ट रेट. आंब्यांक लोक गिरायक आसा बरे? गिरायक आसा. येता न्ही लोक येता? येता. गोंयकार येता काय चडशे भायले बीन? आंबे गोंयकार खावपाक? येता म्हणजे गोंयकारूच येता न्हू. गोंयकारान बसला म्हणटा गोंयकार येतालेच तर. आं. ना आंबो खावपाक चड पसंती कोण दिता, भायले दिता काय गोंयकार दिता? तुमकां सांगना आनी. केन्नाच्यान आमी येवपा झालं लागले 1 बाजारांत? म्हयनो जालो आंबे येता. आं. म्हटल्यार स्टार्टिंग आतां रेट चड आसली, आतां आं. कमी जायत आसा. म्हटल्यार आं. मोठे 2 आसा 2000, हम्म. मातशे मिडियम 1500, मातशे तेज्या परस मातशे बारीक 1200 आसा. आं. आणि आपूस येयले, पायरी येयले, सावेर येयले, घोटा आं. येयली, ओके. सगळे येयले आणि आता आनीक येवपाचे बी आसा. आं. सो ही आतां देंवपाची आहा रेट बीन अशी? देंवतली फुडें देंवतली, फुडल्या आं. म्हयन्यान देंवतली. स्टार्टींग फुडल्या 15 दिसांक म्हटल्यार देंवतली. म्हणजे कितल्यांक बीन मेळटले मागीर आंबे? मेळटले हजाराचे सकयल, हजाराचे सकयल मेळटले? 800 900. आं. आणि आंबो बरो आसा? आंबो बरो आसा. आं. खंयचे आंबे हाडटा तुमी ते? निल्लाचे येता, शिवोलेचे येता, आं. चोडणाचे येता. हम्म. ओके. आणि केन्ना मेरेन मागीर पावस लागता म्हटल्यार एप्रील मे जून. जून. मागीर पावसान खंयचे आंबे येतले? पावसान हेजे येता, निलम? मुशारात येता, निलम बीन ते? निलम येता, मांगिलार येता, तोतापुरी बीन ते मागीर दिसता. तोतापुरी येता. आता तोतापुरी बीन थोडे मेळटा? आसा. म्हणजे आता कम्पेअर टू बाकीच्या बाजारांनी बीन रेट सेम आसतली? म्हणजे ते खबर पणजे ना. वेगवेगळे आसता रेट? ते दुसरे आसतले. आं. आमचे पणजे येता म्हटल्यार आमकां खबर आसा, मागीर मडगांवचे दुसरे रेट आसतले तेंचे. आणि कोण गोंयकार चड आंबे खावपाक पसंती दिता काय भायले लोक? सगळे गोंयकारूच. आं? भायल्यांक तितके लायक ना ते. ना खायना ना, आंबे? ते केजी विचारता. आं. केजी? किलोनी विचारता. किलोनी आमच्या विचारता. गोंयच्या लोकांक आंबे आवडटा. आंबे आवडटा. आं. आपूस आणि मालगेस येयला. आणि रेटी कशा? मानकुराद जाता 2000 1500 1200 चलता. आं. आणि सगळ्यात कमी? कमी म्हणजे 1200 रुपयांनी हा फायनल आणि हजारांनी बारीक आसा आमचे. बरें. आणि खंयच्यान येयले आंबे खंयचे? शिवोले निलाम नेरू नेरूल. आणि बऱ्या प्रमाणान सध्या बरे आसा सध्या आमी. आमचे कोण कस्टमर कोण ना बरं बाजारात, लोक ना? लोक कोण ना. रेटी चड बीन आहा म्हणून? रेटी लोकांक देवा परवडना आणि गिरायक देंवपाच्या? कोण ना. देवतलो आंबो भरपूर देवतलो. आं. पूण बेगीन येयला काय अंदू सारके टायमार येयला आंबे? टायमार आसा आमी. आणि गिरायक थंडा म्हणटा तूं? गिरायक भरपूर थंड आसा. कित्या खातीर येयना म्हणटा गिरायक तूं? आवटसायड विकता न्हय बाजारात, भायर विकता न्हय आमी. विकता मेळटा? भायर बसलेले ना थंयसर. ना. भितून कोण येवपाक वयना? भितर कोण ना मागीर गिरायक. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.